हे गायज गुड मॉर्निंग. हांव जस्ट उठलेलें आसा. ऑलमोस्ट 8:30 जाल्ली आसा. सो आयज म्हटलें की सकाळच्यान व्हिडिओ स्टार्ट करपाचें ट्राय करूया. सो आयज कितें जातलें, कितें स्पेशल आसा आमगेर तें हांव तुमकां दाखयतलें. सो स्टे ट्यून. गायज गुड मॉर्निंग. कशें आसा सगळे तुमी? सो म्हाजी चाव बी जाल्ली आसा. चाव जाल्या उपरांत म्हाका ड्युटी गावल्या. पळोवं शकता तुमी. हो आसा आमचो हॅरी. ताका सकाळ सान रावंडाक व्हरचो पडटा आनी हांव म्हाजी आतां प्रेझेंट ड्युटी करता. साहेबाक घेवन वयता वॉकिंगेक. साहेबाचो सर्वे चालू आसा. पळोवं शकता तुमी. सर्वे करता तो. हांव म्हाजे तरेन फूल ट्राय करतलें की हांव जशें आसा ओरिजिनल हांव कशें आसा रियलिटीन तशें येवपाची तुमच्या समोर. सो प्लीज म्हाका सपोर्ट करात. आनी आमची वॉकिंग जाल्ली आसा. आनी हो आमचो पेटो पळोवं शकता तुमी. एक्चुली आमचो न्हय तो, बट आमगेरूच रावला सद्या तो. सो हाय गायज गुड मॉर्निंग. कशें आसा तुमी सगळे? आनी म्हजो अवतार पळयतात आसतले हांव भूत कशें आसा. येस, हांव घरा अशेंच आसता. मेकअप वियर करून रावना आनी म्हाजे कडेन तें पॉसिबल ना फूल डे मेकअप वियर करून रावूं. तेज्या भायर हांव जशें आसा तशें तुमचे कडेन येवंक सोदता. हांव जशें आसा तशें तुमी म्हाका लायक करात प्लीज. ना की फूल डे मेकअप करून रावा, दुसऱ्यांक बरें दिसूंक जाय म्हणून. हें म्हाजे कडेन पॉसिबल ना, जावचें ना. सो हांव जाता तितलें ट्राय करतलें हांव जशें घरा आसता तशें तुमकां दाखोवपाक. म्हणजे हांवें कितें केलां घरा कडेन, कसली रेसिपी केल्या, कितें स्पेशल आसा. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should बांगड्याचें हुमण करपाक बांगडे रेडी करून दवरल्या. जाय तशें कट केला हांवें. 1 स्पून मीठ घातता हांवें आनी ते रेडी जाता म्हणसर हुमणाचें साहित्य सांगता. हुमण करपाक कितें कितें साहित्य लागता तें हांव सांगता तुमकां. हे आसा सोय आसा ऑलमोस्ट हाफ वळे. हे आसा आलें 1 स्पून. तेज्या मागीर 4-5 पाकळे आसा लसणीचे. 1 स्पून हळद. मसालो आसा 2.5 चमचो. तो आमचो घरगुती मसालो आसा, आमी करता घरा. आनी आमटण आसा 1 चमचो. तुमचेर डिपेंड आसा तुमकां मसालो कितलो जाय, हळद कितली जाय. तुमकां चड तिखट नाका जाल्यार तुमी कमी घालूं शकता. आमकां मातशें तिखट जाय पडटा. सो डिपेंड तुमचेर आसा. मिरसांग वांटतना 1 ग्लास उदक घालता हांव आनी ग्लास पळोवं शकता तुमी. वांटतना तिरफळां घातल्या आमी. हुमणाची मिरसांग पळोवं शकता तुमी. दवरले आमी गॅसीर. आतां तितून आमी ॲड करतले मिरची. ओके. सो ऑलमोस्ट आमी 2 मिरची ॲड केल्ल्या भितर. आनी डिपेंड तुमचेर आसा की तुमकां कशें कितें जाय.
हुमण पातळ दाट ते तुमचेर डिपेंड आसा. आमकां थोडे फारशे पातळ जाय सो आमी उदक ऍड करतली. खतखतो येयल्लो आसा. आतां ऍड करता हांव मीठ. डिपेंड तुमचेर आसा तुमकां कितले जाय ते. तेजे मागीर ऍड करता सॉल्ट. ते बीन तुमचेर डिपेंड आसा तुमकां कितले ऍड करपा जाय ते. आमी ऍड केला ऑलमोस्ट 2-3. आतां ऍड करता बांगडे. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours. ओके, सो त्या मागीर नेक्स्ट रेसिपी बांगडा फ्राय. बांगडे हांवें क्लीन करून घेतले, म्हाका जाय तशे कटूय करून घेतले आनी 1 स्पून मीठ घातले भितर. तेज्या मागीर ऍड करता आगळ. तेज्या मागीर ऍड करता हळद 1 स्पून. रेड चिली पावडर 1 स्पून. हे सगळे मिक्स करून दवरतले ऑलमोस्ट 15 मिनटां. तवो दवरला तापपाक. तापलो की तितून तेल ऍड करपाक जाय. तापला, आतां ऍड करता तेल ऑलमोस्ट 2 स्पून व्हडले. बांगड्यांक रवो लायता. तेज्या मागीर एक बांगडो करून तव्यार घालप. पळोवंक शकता तुमी. डिपेंड तुमचेर आसा तुमकां कशें कितें जाय, कुरकुरीत जाय या कशें जाय तें. सो आमगेर आयज स्पेशल बांगडा हुमण एंड बांगडा फ्राय. सो तुमी बी सांगा म्हाका कमेंट करून स्पेशल तुमगेर आयज कितें आसा, वेज नॉन वेज. पळोवंक शकता. फ्राय जाले की मागीर दाखयता तुमकां. एक 10-15 मिनटांनी बांगडे टर्न करपाक जाय. जी सायड फ्राय जावंक ना ती फ्राय जाता मागीर. पळोवंक शकता तुमी फ्राय जाला. फायनल रिजल्ट आमचे बांगडे फ्राय जाल्ले आसा. पळोवंक शकता तुमी. सो जेवण जाल्या उपरांत पावसान एकदम काळोख केल्लो, तेका लागून हांवें चिंतलें की न्हिदोन दिवपाचें म्हणून. आनी मागीर कंटिन्यू करतले ब्लॉग म्हटल्यार लायटूय नासली आनी मोबायलूय बंद पडलेलो म्हाजो. सो हांवें व्हिडियो कंटिन्यू करूंक ना. सो नेक्स्ट व्हिडियोन मेळया त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय.